we are still discussing about powers. So last time पळयत जाल्यार आतां कितली इम्पॉर्टंट आसा बाबा what additional powers घेवचे आसा पळय. Definitely. Since 2000, जेन्नाच्यान ZP has come into existence, all the members, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सगळी जी जितले बॉडीज आले आज पर्यंत त्यो सगळ्यो बॉडीज दे हॅव फॉट फॉर पावर्स आणि जिल्हा पंचायत मेंबर्स शूड गेट पावर्स हो जो क्लियर मेसेज आसा तो ZP कडल्यान वारंवार एवरी टायम गव्हर्मेंटाक पावता आणि आवर गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. हांवें फाटल्या टायमाक सुद्दां हेंच म्हणलां की दे आर व्हेरी पॉझिटिव्ह ऑन गिवींग पावर्स टू ZPs. आनी डेफिनेटली म्हाका अशें दिसता की आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसात, आमचे माननीय पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आसात हांणी दे हॅव टेकन दीस व्हेरी पॉझिटिव्हली आनी व्हेरी सिरियसली. आनी जेन्ना आमचे कडेन तांचें इंटरेक्शन जालें ते हितूंतल्यान कम्युनिटी फार्मींग आसात, वेस्ट मॅनेजमेंट आसात, अशा प्रकारचे जे टॉपिक्स आसात ते खंय ZP कॅन हँडल हो तांचो विश्वास आसा. आनी वी आर व्हेरी होपफूल अँड वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह that such kinds of powers they will give it to ZP. But what kind of power can you just elaborate? What type? No. See, we every time we have asked, we have begged for powers to ZPs. It is on government की ते आमकां कितें पावर्स दिता. आतां तातूंत एज्युकेशन आसत किंवा अन्य वेस्ट मॅनेजमेंट आतां जशें हांवें म्हणलें किंवा ओपन स्पेसीस ज्यो आसात त्यो डेव्हलप करपाचे हे आसात. खुबशे पावर्स जे आसा ते ZP कॅन वर्क ऑन. सो इट इज ऑन द गव्हर्मेंट ते खंयच्या प्रकारे ते दे वील एनालायज. जेन्ना ZP इलेक्शन जावपाक आसलें तेन्ना एक डिबेट जाता ती म्हणजे जे गोवा रुरल डेव्हलपमेंट आसा डिपार्टमेंट आसा ते बंद करून तेंचे पावर्स ZPक दिवचे सो दॅट तेंचे कडेन चड पावर्स येतले आनी कामाय बरी जावंक लागतली. कित्याक डिपार्टमेंट सगळे कडेन पावना, ZP सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन वचता. सो ते पावर्स तुमकां दिल्ले बरे न्हू? ना डेफिनेटली. सी आमकां जितले पावर्स दिता ते हितून म्हाका अशें दिसता की ZP वील वर्क इन अ बेस्ट वे. आतां RDA जें आसा रुरल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी किंवा रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जें आसा हे हितूंतल्यान आमकां जर ते जिल्हा पंचायतीक दिलें आनी जिल्हा पंचायत वर्क्स इन अ रुरल एरियाज गांवगिऱ्या वाठारांनी काम करपी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणल्यार जिल्हा पंचायत. आनी म्हाका दिसता टू नो द पल्स ऑफ रुरल ऑर विलेजीस ZP इज द बेस्ट एजन्सी वीच वील वर्क फॉर द ग्रासरूट लेवल. आनी जर हें RDA किंवा रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जर आमकां मेळटा जाल्यार नथींग लायक. सो तुमी सरकार कडेन डिमांड करतले की जे आमी वारंवार केल्लें आसा पूण सरकार अजून तरी काय की तुमी सरकार आसा तुमचो चेंजीस जे आसा ते ओवरनायट जायना. इट टेक्स टायम. नाव वी आर सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ जिल्हा पंचायत एक्झिस्टन्स. इट केम इनटू एक्झिस्टन्स 2000. टुडे इज 2026. आमी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जेन्ना आमी फुडें वता तेन्ना फाटल्या जितले आमचे मेंबर्स जावन गेले 25 वर्सां तांणी खूब प्रयत्न केले. बट टुडे द गव्हर्मेंट इज हांव तेच म्हणटा गव्हर्मेंट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. आमी जे मांडलां गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां खंयचे पावर्स जाय तातूंत रुरल डेव्हलपमेंट आसत, एज्युकेशन आसत, कम्युनिटी फार्मींग आसत, हे जे सब्जेक्ट आसात they are directly linked or directly related to the village areas, remote village areas, rural areas. And म्हाका दिसता definitely government will act positively on this. No, but when you talk about powers, it involves money. So what is the amount of money that each So ZP see, is looking currently थोडे जाण आतां भोव मारताले 20 ते 50 करूया 50 No, that is- कितले मेळटा तुमकां आनी कितले मेळोंक जाय? हातून आमी लास्ट टर्म आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली की आमचो ऑनरेरियम जो आसा तो वाडोवचो. वी आर गेटिंग अराउंड समवेअर अराउंड 18,000 रुपीज कितें मेळटा, अध्यक्षाक 20,000 रुपया मेळटा. सो ह्या सगळ्या हितूंतल्यान खंय तरी वी आर ऑलमोस्ट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती हाफ ऑफ एसेंब्ली आसा चडशा हाजे कडेन. सो आतां आमदार कसो अशें तरी मुख्यमंत्री आमदार म्हणटा म्हणटा, आनी म्हणटा. आमचे मंत्री म्हणटा मंत्री म्हणटा. डेफिनेटली वी वर्क लायक दॅट. सो म्हाका दिसता ऑनरेरियम हे वाडपाक जाय. सेकंडली जो डेव्हलपमेंटल फंड आसा तो जो आसा तो आमकां प्रत्येक खुबशा हेड्साच्या अंडर मेळटा. तितून फायनान्स कमिशनाचो आसत, तुजो ST कितलो आसता टोटल? तो वर्साक? टोटल सगळो मेळून पर इयर
अराउंड 20 CR पावता 20 CR 15 to 20 CR पावता डिपेंड each ना ओके टोटल होल नॉर्थाक नॉर्थ एंड साउथ सो एकल्याक कितले पडटा तुमकां एकट्याक अराउंड एक 40-50 लाख रुपया पडटा सो ते कितले मेळचे आता तुमकां ते आमकां अशें दिसता की प्रत्येक हे सगळे मिळून अराउंड एक 1 CR तरी प्रत्येक Double जावचे. मतदारसंघात डबल जावचे आणि सी इट इज नॉट ओनली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इट इज ऑन ह्युमन डेव्हलपमेंट ऑल्सो आमी फोकस करपाक जाय म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हितूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसत फार्मर्स क्लब्स आसत हे सगळे इनवॉल्व जावन हांच्या खातीर खंय तरी काम जावपाक आनी ताकाच लागून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पयलींच म्हणलां की ह्या फावटी मॅक्झिमम पावर्स आनी मॅक्झिमम फंड जो आसा तो जिल्हा पंचायती दिवपाक प्रयत्न करतले आनी आतां आमच्या पंचायत मिनिस्टर मावेन गदिनांनी सांगलां की मॅक्झिमम पावर्स आनी मॅक्झिमम फंड जो आसा वाडोवन आमकां दितले No, but- वी आर व्हेरी होपफूल आनी वी आर व्हेरी आणि पॉझिटिव्ह एक पावर विल गेट इट आता एक तुमकां रिसेंटली पावर दिला ग्राम सभा अटेंड हय. करपाक बरें न्ही खबर येस डेफिनेटली सी ग्राम सभा अटेंड करून आमी एज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा वी कॅन पुट अवर स्टँड सो तू सगळ्या ग्राम सभाक वयतलो तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी डेफिनेटली पूण जर आमी ग्रामसभा म्हणटा ते बरें एका सायडीक जर सरपंच आनी जेडपी दोगांक कन्सिडर करीत जाल्यार जेडपी कडेन वास एरिया आसता हय सरपंचा कडेन कमी आसता पूण Yes. पावर्स सरपंचा कडेन चड आसता जेडपी कडेन कमी आसता बिकॉज सी आमी जेन्ना वेन इट कम्स टू डिस्ट्रिक्ट लेवल झेडपी इज मोर पॉवरफूल वेन इट कम्स टू विलेज लेवल सरपंच इज मोर पॉवरफूल बिकॉज त्या विलेज एरियाचं जे डिरेक्शन आसा इट इज लुक्ड आफ्टर बाय सरपंच सो वी कॅनॉट ब्लेम ऑर वी कॅनॉट कंपेर की हांगा हो पॉवरफूल हांगा थंय तो पॉवरफूल सो म्हाका दिसता इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वी शूड रिस्पेक्ट ऑल द पोजिशन्स आनी वी शूड वर्क आमी एकमेकाक हेल्प करून काम करपाक जाय ओके इन कोऑर्डिनेशन थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर